नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। ऑक्टोबर अर्ध जायत आयलो, मायनिंग बंद, पावस चालू, मिनाक रेट ना, ट्रकवाले सातीस्वेत ना, तिजोरी आटली, सरकार फाट सोडिना, मायनिंग कंपन्याची परिस्थिती ना, खासा रिपोर्ट। धरणाचे डिसिल्टेशन सोपे ना, डॅम सेफ्टी पॉलिसीच ना, WRD मंत्रालय करतले पॅनलावरवी खासा पॉलिसी। बानीत सावन एकाय धरणाचे डिसिल्टेशन ना, प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल। रोहिंग्याक भायर काढात, हिंदुत्ववादी संघटनाचे दिवचले शक्ती प्रदर्शन। शिवसेना, भारत स्वाभिमान, विहिप, बजरंग, सनातन, हिंदू जनजागृती समितीचो उलो, आमदारूय वाटेकार। हरमल शेकार NCB बरोबर रेडी केल्या पुलिसांक युनिफॉर्म नाशिल्ल्यान खंय गोंधळ। लोक म्हणटा फायरिंग करचे परस आय कार्डा दाखोवपाची। दोनूय पार्टीच्यो पुलीस कंप्लेनी। म्हापशा कुचेले शेतकारांनी लुयले सोना मसुरी, ज्योती, बासमतीचे भात। गोयचे बाकीच्या शेतकारांनी प्रयोग करचो म्हूण उलो, मात पॉलिश्ड भात काडपाक गिरण ना। आणि जैत जोडले म्हण उमेदीर, पण परफॉर्मन्स आनीक सुधारूंक जाय म्हणटा जर्मन कोच। कोस्टा रिकाच्या कोचान केली जर्मनीची तोखणाय। ऑक्टोबर अर्ध जायत आयलो, मायनिंग सीझन अजून कोमेस जाल्लो ना। एके वटेन पावस, दुसरे वटेन आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो रेट 95 वेल्यान $45 मेरेन पडला। चीनात गोयचे लो ग्रेड म्हालाक उठाव ना, तातूंतच मायनिंग ट्रकवाल्यांनी रेट वाडोवंक नेट धरला। इतले जावनूय मिनाचे येणावळींतलो 40% प्रॉफिट सरकाराक। टॅक्साची तिजोरी आटिल्ल्यान सरकार मायनिंग कंपन्याच्या फाटल्यान लागला खरो, पूण परिस्थिती ना, खासा रिपोर्ट। ऑक्टोबर अर्द जायत आयलो, गोंयांत अजून नवो मायनिंग सीझन सुरू जाल्लो ना, पावस अजून चालूच। आंतरराष्ट्रीय बाजारात लो ग्रेड मिनाचो रेट पडला आणि ट्रान्सपोर्ट रेटी वेल्यान ट्रकवाल्यांच्यो कोफुसांव। मायनिंगाक खंयचेच फॅक्टर सारके ना। गोंय मिनरल ओर एक्सपोर्ट असोसिएशनाचे स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो रेट सुमार $95 वेल्यान $45 पावला, 50% पडलो। खूपशे फॅक्टर आसा। पयली जाल्यार इंटरनॅशनल मार्केट डावन आसा, तो जो उत्साह आशिल्लो पळय तो ना। दुसरे जाल्यार पावस एक्सटेंड जाले, आणि तिसरे जाल्यार जे ट्रक वाल्यांचे एग्रीमेंट आसता पळय तांचे पर किलोमीटर पर टन रेट ते अजून ठरोंक ना। मुख्य म्हणल्यार हे 3 कारण। म्हटल्यार आतां तितको जो फोर्सान एक्सपोर्ट जातालो पळय तो जावचो ना, आणि आतां ते हांगा आमचे तो एक प्रॉब्लेम जाला न्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो, सोणशेचो, ताजेर एक अनसर्टनिटी आसा। सोणशी एरिया स्टार्ट जातली वा जावची ना ती कळना न्ही, जातली जाल्यार कितकीशी जातली। ओवरऑल पिक्चर इज डावन। इतल्यान जाल्ले ना, पयलींच 20 मिलियन टनांचे कॅपिंग, तातूंत जोडले जाल्यार 40% जोड चल्ली सरकाराक। एक्सपोर्ट ड्युटी, रॉयल्टी, सेस, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आणि ते शिवाय गोयचो आयर्न ओर परमनंट फंड। सरकाराक अधिकार आसा न्ही टॅक्स घेवपाक, ताका कोण कितें म्हणूंक शकता। अल्टिमेटली every government has the right to tax. Then the question is how much to tax. तो एक प्रश्न तांचे मुखार येतलो। जर टॅक्स केलो जाल्यार बिझनस जावचे ना, कलेक्शन विल बी झिरो, सो दे विल गेट 100% ऑफ झिरो। So they may have to relook the tax structure. It is better to get 10% of something rather than 100% of zero. That is my opinion. That may not be government's opinion. So I feel that we should develop local market and we should develop our own for local steel plant. Exportaचेर आमी चड अवलंबन दवरूंक अर्थ ना। गोंय मिनरल ओर एक्सपोर्ट असोसिएशनाचो सचिव ग्लेन क्वालालांपारा म्हणटा, सद्याक गोयच्या मायनिंग इंडस्ट्री मुखार कितलेशेच प्रस्न आसात। मायनिंग उद्देग जाग्यार येवंक सरकारान हातभार लावचो पडटलो। एके वटेन GSTचेर सरकाराच्या येणावळीचे गणित 25% हाल्ला। केंद्राची हात सोडून दिवपाची परिस्थिती ना। मॅन्युफॅक्चरिंग थंड, येणावळ आयली जाल्यार तातल्या तातूंत टुरिझम, लिकर, कसिनो आणि मायनिंगांतली।
तिजोरी आटिल्ल्यान सरकार मायनिंग कंपन्यांचे फाटल्यान लागला खरो, पूण तांची रिस्पॉन्स दिवपाची परिस्थिती ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या कांय धरणांचे डिसिल्टेशन तितलें सोंपें ना. डिसिल्टेशनाक डॅम सेफ्टी पॉलिसीच केल्ली ना. पॅनला वरवीं खासा पॉलिसी करून डिसिल्टेशन हातात घेतले म्हण WRD मंत्री विनोद पालयेकार सांगता. गोंयांत एकाय धरणाचे ते बांदीत सावन आतां मेरेन डिसिल्टेशन जाल्लें ना. धरणां उणे पावसानूच फूल आनी ओव्हरफ्लो जातात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. आतां WRD पॉलिसी थारावन धरणाचे डिसिल्टेशन हातात घेतले. गोयची 5 धरणां ही बांदिल्ले सावन आतां मेरेन म्हणजे सुमार 33 ते 17 वर्सांत एकदांय डिसिल्ट करूंक ना. धरणाचे डिसिल्टेशनाचेर प्रुडंटान स्पेशल रिपोर्ट केल्लो. साळावली आनी अंजुणे धरण 1984 बांदिल्ले, केन्नाच तांचे डिसिल्टेशन करूंक ना. पंचवाडी धरण 1987 बांदिल्ले, केन्नाच ताचे डिसिल्टेशन करूंक ना. आमठाणे धरण 1989 बांदिल्ले, केन्नाच ताचे डिसिल्टेशन करूंक ना. चापोली धरण वर्स 2000 बांदिल्ले, केन्नाच ताचे डिसिल्टेशन करूंक ना. प्रुडंटाचे रिपोर्टा उपरांत WRD मिनिस्ट्रीन पॉलिसी करून धरणांचे डिसिल्टेशन हातात घेवपाचें थारायलां. आज मेरेन गोंयच्यो ज्यो डॅम्स आहा 5 डॅम्स त्यो आज मेरेन डिसिल्ट केल्ल्यो ना. कांय धरणां जीं आसात ते सोंपेपणान ती डिसिल्ट करपाक मेळना. पण आमी आतां एक पॉलिसी केल्या की ते कशे तरी डिसिल्ट करून घेवपाची आज गरज आसा आनी एक पॉलिसी केल्ली आसा आनी त्या पॉलिसीच्या दरम्यान आमी ते कशे डिसिल्ट करून घेवपाचें हें पळयता. डॅम सेफ्टी पॅनल आनी डॅम सेफ्टी पॅनलाच्या अंडर आमी तें काम हातान घेता आनी जास्तीत जास्त बेगिनांतल्या बेगीन काम करून दिवपाचो प्रयत्न करता. ह्या धरणांनी मायनिंगचो गाळ आनी रेंव घे म्हूण भरल्या आनी स्टोरेज कॅपॅसिटी देंवल्या. 60 ते 70 इंच पावसाचेरूच धरणां फूल जातात. पावसांत धरणाची दारां उक्ती करून उदक सोडचें पडटा. साळावलेच्या धरणांत तर गिमांत सोमेश्वराचो उत्सव भरता. धरणां फूल मात उदक कमी. एप्रील मायांत तळ दिसता. धरणां फूल म्हूण मे जून मेरेन उदक पावतले हाची खात्री ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक ब्रेक.